महाराष्ट्रवादी गोमंतक पक्षाची युती 22 सीट जिखून सत्तेर आयली जाल्यार आपले मंत्रिमंडळांत फकत 8 मंत्री आसतले अशें युतीचो मुख्यमंत्री पदाचो उमेदवार सुदीन ढवळीकारान जाहीर केला। पूण तातूंत एक बारीकशी पूण म्हत्वाची गजाल आसा। मुख्यमंत्री धरून वट्ट 9 जाणांचें हें मंत्रिमंडळ खंय आसतलें फकत 6 म्हयन्यां खातीर। मागीर उरिल्ले 4.5 वर्सां खातीर कितले मंत्री आसतले तें मात ताणें सांगलें ना। म्हापश्यां मोगोचें वेंचणूक कार्यालय उगडपा खातीर आयिल्ले कडेन ताणें सांगिल्ली ही गजाल। 22 आमचे जण आमदार निवडून आयले जाल्यार फक्त पयल्या हेका 6 म्हयन्यां 8 आमदार शपथविधी घेतले आनी एक मुख्यमंत्री म्हणून घेतले। म्हणजे जे सरकार आसतलें 22 आमचे निवडून आयले जाल्यार एक मुख्यमंत्री आनी 8 मंत्र्याचे आज 12 आसा। म्हापशेंच्यान आमचो खबराकार संदीप कामुलकर।